भारत देश स्वतंत्र झाल्या उपरांत हे सगळे आम्ही सत्यात उतरता असताना पळयता आणि म्हणून तर म्हणजे क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत ही सगळी स्वप्नां आज साकार जाता असताना दिसता। आयच्या तरणाट्याक हांव उलो मारता की तांच्यांनी स्किल्ड इंडिया आणि फिट इंडिया ह्या मुवमेंटात भाग घेवचो आणि गांधीजीचे स्वप्न हे साकार करचे। आमी पळयता की ह्या देशांतले तरणाटे खंय तरी म्हणजे नशे कडेन फुडें वयता आसतना म्हणटा आमकां नशामुक्त भारत जाल्लो पळोवपाक जाय, म्हणून तर तांच्यांनी ह्या नशे पासून पयस रावचें, नशामुक्त भारत हो स्वप्न साकार करपा खातीर तांच्यांनी फुडें येवचें। गोंयांत आमी आज म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या चळवळीक 5 वर्सां पुराय जाता आसतना म्हाका आज सांगपाक खूब खोस भोगता। फाटली गेली कंटिन्युअसली 5 वर्सां आमचे स्वयंपूर्ण मित्र नोडल ऑफिसर, पंचायतींतले सरपंच, पंच, सेक्रेटरी आणि तलाटी हे सगळे मेळून आणि म्युन्सिपाल्टींतले सगळे अधिकारी मेळून स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या ह्या चळवळीक लागिल्ली आसा आणि ताकाच लागून आमकां गांवांतल्यान स्वयंपूर्णता पळयता आसतना दिसता। केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो सगळ्यो येवजण्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर हिरिरीन काम करता। दर शेनवारा आपलो स्वताचो वेळ खर्च करून ते पंचायतींनी काम करता आणि म्हणून तर मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यो 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांतल्यो 80% स्किम्स आमी सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी यशस्वी जाल्ले आसा। गोंय सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी 100% सॅच्युरेशन करपा खातीर आमी यशस्वी जाल्ले आसा आणि आमकां गोंय खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्णते कडेन वयता आसतना जे हर घर नल से जल आसतलें, हर घर बिजली आसतली, हर घर शौचालय आसतलें, हाज्या सारक्यो विविध स्किमी आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावयल्यो आणि आज स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो, फ्लोरिकल्चर, डेरी कल्चर, फिशी कल्चर ह्या सगळ्या सेक्टरांत आमी फुडें वयता आसतना आमी पळयता आणि हेजें खरें क्रेडीट जर कोणाक वयता आसत जाल्यार ते सामान्य गोंयकाराक जो आमच्या गांवांत रावता आणि गांवांत रावन स्वयंपूर्णतेचो नारो तांच्यांनी फुडें व्हरून गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर सातत्यात ते वावुरता।